नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. राष्ट्रीय जनता दलाच्या सूड घेवपी बिहारांतले राजकारण एनडीएन सोपयले. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी बिहारांत जायत्या उदरगतीच्या कामांच्या उक्तावण सुवाळ्या वेळार केलें उलोवप. अस्तंत बंगालात तरणाट्यांच्या फुडारा खातीर गुंतवणूक आसा गरजेची. तृणमूल काँग्रेसीच्या कार्यकाळात ते शक्य ना. प्रधानमंत्र्यांनी अस्तंत बंगालात 7,200 कोटींच्या उदरगतीच्या कामांचो बसयलो बुन्यादी फातर. छत्तीसगडचे आदले मुखेलमंत्री भूपेश बघेलच्या पुताक अंमलबजावणी संचालनालयान केली अटक. सोरो घोटाळ्यांत घुसपल्ल्याच्या फाटभुंयेर FIR दाखल. गोंय विद्यापीठाक नॅकाची A+ मान्यताय. मुखेलमंत्र्यांनी भेटयली परबीं. आणि गोयच्या सगळ्या तालुक्यांनी करियर नॅव्हिगेटर कार्यावळी जातल्यो आयोजीत. मुखेलमंत्र्यांनी विद्यार्थ्यां खातीर आयोजीत करियर नॅव्हिगेटर 2025 उक्तावणा वेळार दिली माहिती. आनी आतां खबरो विस्तारान. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आपल्या बिहार भोंवडे वेळार 7,200 कोटी परस चड उदरगतीच्या येवजण्यांचो शुभारंभ केलो. तशेंच तांणी रेल्वे, रस्तो आनी साधन सुविधे संबंदीत येवजण्यांचोय शुभारंभ केलो. तशेंच बुन्यादी फातरूय बसयले. समस्तीपूर रेल्वे लायन मजगतीं स्वयंचलीत सिग्नलां, दरभंगा, खरवाला आनी समस्तीपूर रामभद्रपूर लायनीच्या दोट्टीकरणाचें लोकार्पण केलें. येता तो काळ उदेंत भारताचो आसा आनी ताका लागूनच विकसीत बिहार करपाची गरज आसा अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सांगलें. UPAची 10 वर्सां आनी NDAची 10 वर्सां दिवपी विकास निधीत खूब फरक आसा. काँग्रेस RJD बिहारांत सूड घेवपा पासत अशें राजकारण करताले जाका NDAन सोपयला अशें प्रधानमंत्र्यांनी सांगलें. इसलिए हो रहा है क्योंकि केंद्र और राज्य में बिहार के लिए काम करने वाली सरकार है. मैं आपको एक आंकड़ा देता हूं. जब केंद्र में कांग्रेस और RJD की सरकार थी तो UPA के 10 साल में बिहार को सिर्फ 2 लाख करोड़ रुपए के आसपास मिले. 10 साल में 2 लाख करोड़ के आसपास. यानी नीतीश जी की सरकार से ये लोग बदला ले रहे थे, बिहार से बदला ले रहे थे. 2014 में केंद्र में आपने मुझे सेवा करने का अवसर दिया. केंद्र में आने के बाद मैंने बिहार से बदला लेने वाली उस पुरानी राजनीति को भी समाप्त कर दिया. यावेळा प्रधानमंत्र्यांनी लावार्थ्यांक तांच्या घराच्यो चावयो भेटयल्यो. RJD आनी काँग्रेसीच्या सत्तेवेळार गरीबांक पक्की घरां मेळप अशक्य आशिल्लें अशें प्रधानमंत्र्यांनी मुखार उलयतना सांगलें. आज भी यहां 12,000 से ज्यादा परिवारों को अपने पक्के घर में गृह प्रवेश का सौभाग्य मिला है. 40,000 से ज्यादा गरीबों को अपना पक्का घर बनाने के लिए बैंक में उनके खाते में सीधे पैसे भेजे गए हैं. इसमें से ज्यादातर लोग मेरे दलित भाई बहन हैं, मेरे महादलित भाई बहन हैं, पिछड़े परिवारों के भाई बहन हैं. आप भी जानते हैं RJD और कांग्रेस के राज में गरीब को ऐसे पक्के घर मिलना असंभव
भारतीय जनता पक्षाचे म्हणयारे तुहिन सिंह हांणी आयज पत्रकार परिशदेत केंद्र सरकारान रोजगार निर्मितीत भरपूर बदल घडोवन हाडल्यात अशें सांगले। स्वामित्व येवजणे अंतर्गत डिजिटल इंडियाक समर्थन दितना 2 कोटी डिजिटल प्रॉपर्टी कार्डां वितरीत केल्ल्याचें तांणी सांगले। ह्या अंतर्गत 3 लाख गांवांक मुखेलपणान लाव मेळ्ळा अशें तांणी पत्रकार परिशदेत सांगले। आज कुल मिलाकर 16 एडिशंस में 10 लाख लोगों को नौकरियां इससे मिली हैं। तो अगर आप औसत देखें, प्रति रोजगार मेला में लगभग 62,500 लोगों को नौकरियां मिली हैं। पिछले शनिवार जुलाई 12 को जो संस्करण हुआ था रोजगार मेला में, उसमें 47 अलग अलग लोकेशन पर पूरे देश में यह आयोजित किया गया था, जिसमें 51,000 अपॉइंटमेंट लेटर्स बांटे गए थे। देखिए, सबसे विचित्र और सबसे अच्छी बात इन रोजगार मेलाओं की यह है कि जो पुरानी धारणाएं थी, जब लोग सैकड़ों किलोमीटर दूर चल के एग्जाम देते थे, जॉब इंटरव्यू के लिए जाते थे और उसके बाद महीनों प्रतीक्षा करते थे, वो पूरी धारणा, वो पूरी जो पुरानी संकल्पना है जॉब प्राप्त करने की, नौकरी प्राप्त करने की, रोजगार मेला ने बदल दी है। यहां जो आपके आवेदन जो है सरकारी डॉक्यूमेंट्स जो सरकार के पास मौजूद हैं और जो सरकार के पास जो अपॉर्चुनिटीज हैं, इन दोनों को मिलाकर आपको ढूंढ कर जो है नौकरियां बांटी जा रही हैं। राहुल गांधी हाचेर खर टिका करतना भाजपाचे तुहिन सिन्हा हांणी गांधी परिवारांतलो रॉबर्ट वाड्रा हो कितल्याशाच गुन्यांवांत आस्पावीत आसा आनी ताका काँग्रेस फुडारी राहुल गांधी उघडपणान समर्थन करता अशें सांगले। फॉर द लास्ट 10 years, जैसा कि आपको पता है, जो चार्जशीट ईडी ने फाइल की है रॉबर्ट वाड्रा के विरुद्ध, उसमें बड़े गंभीर आरोप है। रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी में मात्र 1 लाख रुपए थे जब उन्होंने 58 करोड़ का लैंड डील किया और राहुल गांधी उसको जस्टिफाई कर रहे हैं। क्या इसको जो है राहुल गांधी हाउंडिंग मानते हैं? आज एक तो राहुल गांधी ने स्पष्ट कर दिया है कि पूरी तरह से या तो उनको जानकारी थी रॉबर्ट वाड्रा के काले कारनामों के बारे में, या हो सकता है कि वो पूरी तरह से इसमें इन्वॉल्व भी थे। गौरतलब है कि नेशनल हेराल्ड केस में कुछ इसी प्रकार के आरोप, इसी प्रकार के चार्जेस जो हैं वो राहुल गांधी के खिलाफ हैं। अंमलबजावणी संचालनालयान रॉबर्ट वाड्रा हाच्या आड आरोपपत्र दाखल केल्ल्याच्या फाटभुंयेर केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल हांणी वाड्रा हांणी शेतकारांच्यो जमनी सवाय दरात विकत्यो घेवन चड दरात विकल्यात आनी हे आरोप अंमलबजावणी संचालनालयाच्या चौकशेत खरे आशिल्ल्याचे उक्ताडार आयला अशें सांगले। आम चर्चा है कि इन्होंने किसानों की जमीनें सस्ती दी और मुनाफा कमाने के लिए महंगी दर पे बेची और सीलिंग एक्ट का उल्लंघन किया। ये आम चर्चा है, हम आरोप नहीं लगा रहे हैं। हमने तो लोकसभा में उस समय भी मुद्दा उठाया था। तब से जांच करते करते ईडी ने पाया कि आरोप सही हैं, हमें चार्जशीट दाखिल करनी चाहिए, तो उनको फेस करना चाहिए ना ईडी को। सोरो घोटाळ्या संबंधित छत्तीसगडाच्या आदले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हांचो पूत चैतन्य बघेल हाका अंमलबजावणी संचालनालयान रायपूर हांगा धाड घालून ताब्यात घेतला। अंमलबजावणी संचालनालयान एंटी करप्शन ब्युरोन FIR दाखल केल्या। तशेंच चैतन्य बघेल हाका चौकशी खातीर ताब्यात घेतला। ह्या FIRात 2000 कोटी परस चड घोटाळो जाल्ल्याचें नमूद केला। चैतन्य बघेल हाका सोरो घोटाळ्याक जोडपी मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात अंमलबजावणी संचालनालयान अटक केल्या। छत्तीसगडाचे आदले मुखेलमंत्री भूपेश बघेल हांणी चौकशी यंत्रणेक पुराय सहकार्य दितले अशें सांगलें। 21व्या संवसारीक पुलीस आनी उजो पालोवपी खेळांत भारताच्या उत्कृश्ट प्रदर्शनाच्या फाटभुंयेर आयोजीत भारतीय पंगडाच्या भोवमान सुवाळ्यात केंद्रीय घरमंत्री अमित शाह हांणी वांटो घेतलो। खेळगड्यांक परबीं भेटयतना केंद्रीय घरमंत्री अमित शाह हांणी आंतरराष्ट्रीय पावंड्यार देशाचें प्रतिनिधित्व करप ही एक व्हड जापसालदारकी आसता अशें सांगलें। सदांच जिखपाची मोख मुखार दवरून सर्तींनी वांटो घेवप म्हत्वाचें आसा अशें तांणी आपल्या उलोवपांत सांगलें।
चाहे ओलंपिक हो, पैरालंपिक हो, एशियाड खेल हो, हमें मिलने वाले पदकों की संख्या 3 गुना बढ़ी, परंतु एक लंबी प्रक्रिया है। मैं आपको इतना ही कह सकता हूं कि 2036 में जब भारत में ओलंपिक खेला जाएगा तो भारत 1 से 5 की तालिका में होगा। जो आज 15 तक हमारा नंबर नहीं है, वो 1 से 5 में आएगा। और ओलंपिक का उपयोग कर खेल की उत्कृष्टता को सस्टेन तरीके से मेंटेन करने के लिए भी मैं भी इंटरेस्ट ले रहा हूं, हमारे खेल मंत्री ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं कि खेल के लिए इस देश में एक बहुत अच्छा एनवायरनमेंट बन रहा है, बहुत अच्छा आपको मंच मिलने वाला है। और जब आप खेलना बंद करो, खेलना तो स्वभाव होता है, व्यक्ति जीवन तक खेलता रहता है, मगर प्रोफेशनली खेलना बंद करोगे तब भी कोच के लिए आपके पास अपार संभावनाएं जनरेट करने का काम भारत सरकार कर रही है। खबरापत्रात घेऊया एक लहानसो विसव। देखिए अयोध्या में श्री रामलला मंदिर से नित्य आरती का सजीव प्रसारण प्रतिदिन प्रातः 6 बजे डीडी नेशनल पर। हम ला रहे हैं श्री अन्न की रेसिपीज, स्वादिष्ट, चटपटी और हेल्दी। हजारों सालों का विजडम आज के स्टाइल में। देखिए फ्लेवर्स ऑफ श्री अन्न ओनली ऑन दूरदर्शन। ईट राइट इंडिया। फ्लेवर्स ऑफ श्री अन्न, सेहत और स्वाद के संग हर रविवार रात 10:30 बजे, पुनः प्रसारण सोमवार सुबह 11:30 बजे, सिर्फ डीडी नेशनल पर। उपरांत पळोवया मुखावेली खबरो। गोंय विद्यापीठाक नॅक नियाळा अंतर्गत A+ मान्यताय मेळपाक यश मेळ्ळा। CGPA गुणवळेरेंत गोंय विद्यापीठाक 7 गुणांपैकी 3.3 गुण मेळ्ळ्यात। गोंय विद्यापीठाच्या इतिहासात पयलेच खेपे A+ गुणवंता मेळ्ळ्या। ह्या यशाचेर मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी खोस उक्तायत गोंय विद्यापीठाच्या शिक्षक वर्ग, विद्यार्थी आनी हेर कर्मचाऱ्यांक परबीं भेटयल्या। एक्रेडिटेशन मेळ्ळें गोवा युनिवर्सिटी आतांच म्हणजे डिक्लेअर जाला A+ नॅक एक्रेडिटेशन मेळ्ळा, त्या बद्दल हांव गोवा युनिवर्सिटी चान्सलर आनी पुराय टीम हांचे खूब खूब अभिनंदन करता। गव्हर्मेंटाचो सपोर्ट तांकां खूब पयलीं पासून आसा फॉर द इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड वॉट एवर द पर्पज आमी दिला। हांव परत एकदा तुज्या एंटायर टिमीचें खूब खूब अभिनंदन करता। सातत्यान तांच्यांनी अशाच पद्दतीन युनिवर्सिटी जी आहा पळय न्ही, फर्स्ट टायम A+ ग्रेडीचेर पावला हें पळोवन म्हाकाय खूब बरें दिसता। गोंयांतल्या पयल्या सौर उर्जेचेर चलपी खाजगी प्रवासी क्रूज बोटीचे उक्तावण मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकीं जालें। मांडवी न्हंय मार्गार येरादारी करपी ह्या क्रूज बोटीच्या उक्तावणा वेळार केंद्रीय राज्यमंत्री श्रीपाद नायक, राज्यसभा खासदार सदानंद शेट तानावडे, NRI आयुक्त नरेंद्र सावयकर आनी हेर मनेस्त हाजीर आशिल्ले। गोवा सोलर पावर हाऊस हांणी LRAJ ग्रीन सोल्युशन प्रायव्हेट लिमिटेड हांच्या जोड पालवान ह्या क्रूज बोटीची निर्मिती केल्या। ह्या वेळार उलयतना मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी पर्यटन मळाक अदीक चालना दिवपा खातीर असले तरेचे प्रकल्प गोंयाक मजत करतले अशें सांगलें। हरीत उर्जेचेर चलपी प्रकल्पांक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सदांच प्रोत्साहन दिलां अशें मुखेलमंत्र्यांनी नमूद केलें। ही सोलार बोट आज जी त्यांनी लॉन्च केली, इनॉग्रेट केली, आम्ही सदांच कार्बन इमिशन झिरो करपाचेर उलयता की तांणी पयली फावटी सोलार बोट जी आसा पळय ती लॉन्च केल्या, त्या खातीर तांकां हांव खूब खूब कॉंग्रेच्युलेट करता।
आणि फॉर टुरिझम पर्पज आसतले किंवा फॉर द वॉटर टॅक्सी पर्पज त्या दोनूय हेच्या खातीर ते यूज करपाक शकतले. इन लॉंग रन आमकां अशा पद्दतीची सोल्युशन्स गोंयांत खूब मोठ्या प्रमाणात हाडपाक जाय, जेणे करून आमी इनलँड वॉटरवेज ज्यो आसा पळय न्ही ह्यो ट्रान्सपोर्टेशन पर्पजा खातीर यूज करपाक शकतले. त्या खातीर MV एलराज ग्रीन हाका हांव परत एकदा आज तांच्यांनी इनॉग्रेशन केलें, त्या दोगांयच्या खूब खूब अभिनंदन सर. LRAJ ग्रीन सोल्युशन प्रायवेट लिमिटेडचे म्हणयारे हांणी ह्या प्रवासी क्रूज बोटी विशीं अदीक म्हायती दिली. गोंयच्या भलायकी मळावयली साधन सुविधा घटमूट करपाची मोख प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणा खाला भाजप सरकाराची आसा अशें भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी आयज 108 रुग्णवाहिका सेवेच्या ताफ्यांत 2 नव्या रुग्णवाहिकांचो आस्पाव करतना सांगले. पणजेंत जाल्ल्या कार्यावळींत ह्यो 2 रुग्णवाहिका कलरकॉन एशिया प्रायवेट लिमिटेड हांच्या CSR येवजणे खाला भेटयल्यात. कलरकॉनान आमकां आमचे सेक्रेटरी हेल्थ अरुण मिश्राजी, आमचे डॉक्टर राजेंद्र प्रवीण गारावजी, आमचे सुषमा 108 ची इंचार्ज आनी आमचे डायरेक्टर आमी आयज हेणी आमकां 2 एम्ब्युलन्सीस कार्डियक एम्ब्युलन्स आमी दिल्ले आसा आनी ते आमी कमिशन करता. पूर्ण स्टाफींग बरोबर आमचे एम्ब्युलन्स आमी लोकां खातीर आमी चालू करता. 108 गोंयांत आमी तिसरें राज्य आशिल्लें पयलीं जेन्ना आमी 108 आमी चालू केल्ले. आयज डायरेक्टरची उपस्थितीन आमचे सेक्रेटरी हे मुद्दम आयिल्ले की वेगवेगळ्या हेल्थाच्या विशयाचेर चर्चा करून हे एम्ब्युलन्स सर्वीस आनी आमी एनहान्स करपाचे. आनी आमी कलरकॉनाक आमी आभार व्यक्त करता की पयलींच्यान तेणी आमकां खूब सपोर्ट केल्लो आसा की गोंय राज्यांत बऱ्यापैकी सेवा लोकांक गांवचे एमर्जन्सी सर्विसीस आमी एनहान्स करपाक शक्य आमकां. ह्या तरेचे आमचे वेगळे पॅशनेट अशे कंपनीज जे बऱ्या रितीन आमकां सपोर्ट करतात आमी तेंचे खरेंच आभार व्यक्त करपाक जाय. कारण गोंयचे जनते खातीर ते खूब वावुरता आनी आमकां तेजो भरपूर फायदो आरोग्य क्षेत्रांत. विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमांव, हडोणच्या आमदार कार्लोस फेरेरा आनी केपेचे आमदार आल्तोन दिकोस्ता हांणी राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्ले हांची राजभवनाचेर वचून भेट घेतली. राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्ले हांणी विरोधी पक्षा बरोबर सहकार्याचे नाते दवरिल्ले तशेंच आपल्या सामाजीक मळार वेगवेगळे बरे उपक्रम तांणी राबयल्यात अशें विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमांव हांणी खबराकारांकडे उलयतना सांगलें. has been very cordial with the opposition. Whenever we had differences with the government, we tried to resolve the issues. Anik Sridharan Pilleji also his contribution towards the state of Goa, towards the people who needed a lot of sources. खास करून जे जावं कॅन्सर पेशंट जावं जे पेशंटाक डायलिसीस जाताले त्या वेळार बारीक बारीक लोकांक तो पावला. त्याच पद्दतीन गोंयचेर जायते बुकूय तेणें बरयले पर्यावरणाचे ऑन द ट्रीज. सो एज ही इज बींग रिप्लेस्ड, दॅट इज द रिजन वाय वी केम say a courtesy visit to thank him on behalf of the Congress party, to thank him on behalf of what he has done for the state. The contribution has been immense. He's been an author and something I believe that who understands the system, and we wish him all the best in his next whatever is his next. खबरापत्रात घेऊया एक लहानसंच विसव. बॉलीवुड या हॉलीवुड, बीते दिनों की याद, इस हफ्ते बॉक्स ऑफिस का हाल, OTT पर है किसकी धूम, थर्सडे मॉर्निंग है मनोरंजन से भरपूर। DD मॉर्निंग शो सोमवार से शुक्रवार सुबह 8 बजे दूरदर्शन पर। योगाभ्यास से आपके मन और शरीर में एक ऐसी शक्ति या ऊर्जा उत्पन्न होती है जो आपको ऐसी ताकत देती है जिससे आपके शरीर में कोई रोग, कष्ट और व्याधि नहीं पनपने देती। देखिए आरोग्य योग प्रतिदिन प्रातः 7 बजे, पुनः प्रसारण रात 11:30 बजे, सिर्फ DD नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल।
आयचो आपला येवकार पळोवया मुखावेली खबरो. विद्यार्थ्यांनी आपली कारकीर्द बरीच पयली थारावची पडटा आणि संबंधित सगळ्या प्रवेश परीक्षांची तयारी पुराय यत्नांनी करची पडटली अशें मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी आयज SCERT आणि युनेस्को हांच्या जोड पालवान आयोजित करियर नेव्हिगेटर कार्यावळीत उलयतना सांगले. खबराकारांक म्हायती दितना ही कार्यावळ गोंयच्या 11 तालुक्यांनी 12वी तशेंच 10वीच्या भुरग्यां खातीर लेगीत आयोजीत करतले अशें मुखेलमंत्र्यांनी सांगले. ह्या वेळार गोंय राज्याच्या SCERTच्यो संचालिका मेघना शेटगांवकर आणि शिक्षण विभागांतले हेर अधिकारी हजर आशिल्ले. समग्र शिक्षा अभियान और यूनेस्को SCERT एंड यूनेस्को इनकी तरफ से हमने करियर नेविगेटर 2025 ये प्रोग्राम आज से स्टार्ट किया है. इस प्रोग्राम में खास करके 12th स्टैंडर्ड देन 10th स्टैंडर्ड सेपरेटली फॉर द साइंस आर्ट्स कॉमर्स विच एवर द करियर ऑप्शंस अवेलेबल हैं. गोवा के सभी ब्लॉक पे सभी तालुका लेवल पे इस तरह के कार्यक्रम होंगे. मैं यूनेस्को की टीम को बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ कि कम से कम सभी बच्चों को उनका करियर चॉइस कौन सा करना है इसके बारे में जो नॉलेज अवेयरनेस करना चाहे वो गोवा में कर रहे हैं. 100% बच्चे मुझे लगता है कि प्रॉपर करियर चूज करके वही करियर वो परस्यू करेंगे. इसके लिए मैं SCERT और यूनेस्को का फिर से एक बार बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ. साखळे रवींद्र भवनात आयोजित डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी हांच्या 125व्या जयंती निमतान आयोजित कार्यावळीत उलयतना मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी विकसीत भारता खातीर दरेक तरणाट्यान आपलो बरो फुडार घडोवपाची गरज आसा असो हावेस उक्तायलो. इंदिरा गांधी नॅशनल रिजनल सेंटर साखळे हांणी आयोजित एका खासा कार्यावळीत प्रदर्शनाचे तशेंच म्हायतीपटाचे उक्तावण मुखेलमंत्र्यांच्या हस्तुकी जाले. ह्या कार्यावळीत खासदार सदानंद शेट तानावडे, NRI आयुक्त नरेंद्र सावेकर, रवींद्र भवन साखळेचे अध्यक्ष दत्ताराम चिमुलकर तशेंच इंदिरा गांधी नॅशनल सेंटराचे अरुण कुमार सिंग हाजीर आशिल्ले. आझादी का अमृत महोत्सव म्हणजे फुडल्या 25 वर्सांचो विचार करता, विकसित भारत 2047चो विचार करता तेन्ना प्रत्येकान आपले भविष्य घडोवपाची गरज आसा. म्हणजे विकसित भारता खातीर आमचे भविष्य घडचें हाज्या खातीर प्रयत्न आसा आनी त्यो ऑपॉर्च्युनिटी आयच्या तरुणां मदीं आयच्या युवकांच्या मदीं सगळ्यो ऑपॉर्च्युनिटीज ह्या देशांत आमच्या कडेन आसा आनी त्यो जर आमी घेवपाक शकले आसत जाल्यार म्हाका निश्चितच खात्री आसा की विकसीत भारताचे खरे शिलेदार जे आसतले हे तुमी म्हज्या फुडें बसल्या तितके जाण आसतले. विकसीत भारत आनी विकसीत गोवा करपा खातीर तुमी सगळे जाण सक्षम आसचे हाची हांव अपेक्षा करता. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी आयज मुंबईत इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ क्रिएटिव्ह टेक्नॉलॉजी म्हळ्यार IICTचे उक्तावण केले तशेंच व्ह्यूज आउटकम रिपोर्टाचे अनावरण केले. ह्या कार्यावळीत VFX, एनिमेशन आनी डिजिटल मिडियाचेर आधारीत 17 अभ्यासक्रमां विशीं म्हायती दिली. ह्या वेळार उलयतना भारताक क्रिएटिव्ह टेक्नॉलॉजी तशेंच कुशळटायेचेर आधारीत प्रतिभेक लागून भारत संवसारीक मळार मुखेल केंद्र करपाच्या दिकेन ह्यो कार्यावळी म्हत्वाच्यो आसात अशें केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी ह्या वेळार उलयतना सांगले. IIT और IIM के सिस्टम की तर्ज पर क्रिएटिव टेक्नोलॉजीज का एक नया इंस्टीट्यूशंस की सीरीज बने. IICT, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजीज. टेक्नोलॉजी आज की क्रिएटिव वर्ल्ड में जिस तरह से एक इंटीग्रल पार्ट बन चुकी है उसमें बहुत ज़रूरी है कि हमारे क्रिएटिव इकोनॉमी में काम करने वाले जितने भी लोग हैं और जो इससे जुड़ना चाहते हैं उन सबको हम नए स्किल्स दें, टेक्नोलॉजीज में ट्रेनिंग दें, नए टूल्स दें और दुनिया में जो बेस्ट हो रहा है उसको हम अपने यहाँ पर भारत में लेके आए और यहाँ से नए इंक्यूबेशन, नए आइडियाज़, नई टेक्नोलॉजीज भी भारत से बने. उसी भावना के साथ, उसी उद्देश्य के साथ IICT की कल्पना की गई. आता पळोवया आयचे तापमान. पणजे वेधशाळेन कळीत केला त्या प्रमाण आयचे चडांत चड तापमान 30.2 अंश सेल्सियस जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 26 अंश सेल्सियस इतलें नोंद जाला. आनी आतां खबरो सोंपोवच्या आदीं परत एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो. राष्ट्रीय जनता दलाच्या सूड घेवपी बिहारांतलें राजकारण NDAन सोपयले. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी बिहारांत जायत्या उदरगतीच्या कामांच्या उक्तावण सुवाळ्या वेळार केले उलोवप.
अस्तंत बंगालात तरणाट्यांच्या फुडारा खातीर गुंतवणूक आसा गरजेची. तृणमूल काँग्रेसीच्या कार्यकाळात ते शक्य ना. प्रधानमंत्र्यांनी अस्तंत बंगालात 7,000 कोटींच्या उदरगतीच्या कामाचो बसयलो बुनियादी फातर. छत्तीसगडच्या आदले मुख्यमंत्री भूपेश बघेलच्या पुताक अंमलबजावणी संचालनालयान केली अटक. सोरो घोटाळ्यात घुसपल्ल्याच्या फाटभुंयेर FIR दाखल. गोंय विद्यापीठाक नॅकाची A+ मान्यताय. मुख्यमंत्र्यांनी भेटयली परबी. गोंयच्या सगळ्या तालुक्यांनी करियर नॅव्हिगेटर कार्यावळी जातल्यो आयोजीत. मुखेलमंत्र्यांनी विद्यार्थ्यां खातीर आयोजीत करियर नॅव्हिगेटर 2025 उक्तावणा वेळार दिली म्हायती. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आता तुम्ही सामाजीक संकेतथळाचेरूय पळोवंक शकतात. ते आमच्या X हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबुक पेज DD न्यूज पणजी आणि यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर पळोवपाक शकतात. तशेंच DD चॅनल आता टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 125 आणि डिश TV चॅनल क्रमांक 1228चेर पळोवपाक शकतात. प्रसार भारतीच्यो तरेकवार कार्यावळी पळोवपा खातीर प्रसार भारतीन नवे OTT ॲप सुरू केला, जाचें नांव आसा वेव्स. ह्या ॲपा वरवीं दूरदर्शनावेल्या फामाद कार्यावळींचो आनंद रसीक घेवंक शकतात. हाचे खातीर पळोवप्यांनी मुजरत वेव्स ॲप मोबायलाचेर डावनलोड करचें आणि दूरदर्शनाच्या नव्या पोरन्या कार्यावळींचो आनंद घेवचो. इतलें खबरापत्र हांगाच सोंपता. परत मेळुया फाल्यां सांजेच्या 4 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.